फोमेंतो रिसोर्स कंपनीची अडवलपाल गावात लोकवस्ती लागीं आशिल्ली मिना खण सुरू करपाच्यो हालचाली सध्या सुरू जाल्यात। मायनीचेर मशिनरी कामाक लागल्यात। या खणीक इसी लेगीत मेळ्ळ्यात। दुसरे वटेन मिना खणी विशीं म्हणणें मांडपाक येता ते 24 डिसेंबराक उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयात सुनावणी निश्चित केल्या। ते विशींची नोटीसाय मायनिंग लिजात येवपी लोकांच्या हातात पडल्यात। गांवाचे प्रश्न सोडयात आनी उपरांतच मायनिंग सुरू करात। गांव काबार जाता जाल्यार आमकां मायनिंग नाका अशी थळव्या लोकांची भूमिका आसा। मायनिंगाचो हो विशय अडवलपाल पंचायतीचे कांय ग्रामसभांनी बरोच तापिल्लो। मायनिंग लिजांतल्या घरादारांचे विचार करचे पयलींच मायनिंग सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यान लोकांचेर आकांत आयला। ब्लॉक नंबर 5 अडवलपाल थंय मायन चालू जावपाचें आनी सद्या चालू केल्या तेंच्यांनी कितें तरी एक्टिविटी चालू जाल्या आनी थंय आमच्या पुर्वजांच्यो सगळ्यो जमनी आहा, आमच्यो घरां आसा, देवळां आसा, ती सगळी लिजान येयल्ली आहा आनी आमची मेन म्हटल्यार मशानभुमी आहा थंय। आमी कितलीशींच वर्सां जालीं आतां थंय मशानभुमी आमची आहा। आमचे काजू शेतां, थंय शेतां सगळीं करी काजू आहा। ते हे आतां कंपनी म्हणजे गव्हर्मेंटान कंपनीक लिजाक 50 वर्सां दिल्या। ते आमी तेचेर कितें करपाचें, कितें खावचें आनी कितें करपाचें। तुमकां आतां नोटीस येयल्या? हय, नोटीस येयल्या आमकां। प्रत्येकाच्या घरांतल्या कमीत कमी म्हाजे आनी म्हाका बायले गेल्या नोटीस। खूब जाणांक नोटीसी येयल्या तेंच्यो। कित्याक म्हणून नोटीस आयल्या ते? आमकां 24 डिसेंबराक तेंच्यांनी रिप्लाय मागल्या दी म्हणून। जे ऑपरेशन जे जातले ते अडवलपालीन जे जातले ब्लॉक नंबर 5 ते लोकालिटी पासून 10-20 मिटराचेर आसा। त्या एरियेन जेंचे सर्वे नंबर दिल्ले आसा गव्हर्मेंटान तेतून देवळां आसा, स्मशानभुमी आसा, शेतां आसा आनी मेन म्हणजे घरां आसा। आनी गव्हर्मेंटान हे लिजाक घातलेली आसा आनी ही लीज 50 वर्सांची आसा फुडल्या। आनी ही दिता आसतना गव्हर्मेंटान कोणाचोच कन्सेंट घेवंक ना। त्या नागरिकांक थंयच्या जे पिढ्यान पिढ्या थंय रावता तांकां कांयच तेची कल्पना न दिता जशें काय एक कोण तरी भाडेकरू हाडून लादलेलो आसा आमचे 50 वर्सां फुडल्या। ताचे लागून आमचो जो पुढचो जो हें आसा येणारो काळ आसा तो धोक्यान आसा। कित्याक उत्पन्नाचें साधन वतलें। शेतां पयलींच गेल्या 25 वर्सां पासून गांवांत एकय शेत पीक ना। शेती पाड जाल्ली आसा कित्याक तर तेतून मायनींग रिजेक्शन आसा आनी तेतून मोठमोठी झाडां वाडलेलीं आसा। जेन्ना टोटल शेती बंद जाता, शेती हो उदरगतीचो एक बेज म्हणटा आमी सगळ्या अख्ख्या वर्ल्डाचेर। पण जर बेजच जर ना जाता तो गांव फुडें वचूं शकना कसोच। आनी जर मायन स्टार्ट जाली जाल्यार फुडें त्या लोकांनी करचें कितें? तेंची जमीन तांकां कोण दितलो? गव्हर्मेंट दितलो? दितलो जाल्यार खंय दितलो? तेंची घरां बांदून दितलो? कितें करतलो? गव्हर्मेंटाक मायनीचो पयसो म्हत्वाचो आसा की लोकांचें जिवन म्हत्वाचें आसा। आनी दुसरो गव्हर्मेंट जेन्ना अशे प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना ते कांयच विचार न करता हाडटा। कित्याक तर 2.5 किलोमिटर अंतराचेर जो नॉर्थ गोवाक अख्ख्या नॉर्थ गोवाक उदक पावयता असो अस्नोडा फिल्टर प्लांट आसा। आनी आमच्या गांवांतसून जे नाले व्हांवता ते नाले टोटल रिजेक्शन त्या प्लांटाक घेतलें। मागीर त्या प्लांटाचें भवितव्य कितें? तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।